जॅक रॉडसन आनी ताच्या सांगाती सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक मागे मोगाचो येवकार दिता आनी सुरू करता आपली कार्नवालाची पार्ट. साचें नांव कोणाचें कोण चिंतता. वर्साक एकूच पावटी तो कार्नावाल येता. मोजेन सारूंक आमी तयारेन रावता. लोटाची सुरवात आदल्या दिसाक पणजे सुरू जाता. पणजेकार तो उमेदीन गाजोयता. खेळांची ती परंपरा आमचे मोदेन जिवी आसा. ती फकत आमकां शाश्टीन दिसती पडटा. पूण बारीक पळयत तरी आमी आतांच्या दिसांनी ती आतां उणें जायत वेता. आदल्या तेंपार व्हडलें कांय नासलें. दिवेतीक मेता खेळ जाय आसले. पूण ती चालायज आमचे मोदेनान दिसता. दोगांचे खेळ सुरू जाताले. लोक पयलो चिकार बोताले. पूण आतां कोणाचे कोणाक ना पडटा. मनशाची तकली आयज बरीच फुडें पावल्या. ताणी नव्यो नव्यो वस्तू सोदून काडल्या. टीव्ही मोबायल कंप्युटर लोकां मोदेन दवरल्या. हाकाच लागून आतांची पिळगी पिड्ड्यार जाल्या. इंटरनेट उगडल्यार तुवें सगलें दिसती पडटा तें आयतें. तुका आनी खंयसरूच वेची ती गरज ना. सगलें मेवता तें वॉट्सॅपार. तेच पोरी तुका युट्यूबार. फुडें कितें येयत म्हूण देव जाणा. जाग्यांनी उजार करून तो फेसबूक दोळ्यांनी घडोवंक पावली दूख. कितलीं जाणां मोरोंक पासून पावलीं ना. ह्यो सगळ्यो वस्तू गरजेच्यो. सगल्यांकूच त्यो फायद्याच्यो. पूण ताचो दुरुपयोग करूंक फावना. खेळांची परंपरा आदल्यांनी सुरू केलेली. आयज पासून आमी ती चालू दवरली. तुमच्या सारक्या बऱ्या देखणारांक लागून ती जिवी उरली. सोजमोतां हेच भाशेन सांबाळून दवरतली. नवे खेळ बरोवपी येतले. वाव तुमच्या मुखार दवरतले. तांकां वयर सरोंक तुमचो आदार जावो पडटा. खेळ पळोवंक आयल्यात म्हणून तुमी काळजांतान कुशाल जाले आमी. उमेदीन बरोन मान बागोयता. खेळ ते जावं दिवं नाकात काबार. फुडें सोरात दिवन तुमचो आदार. एकवटान रावल्यार सगलेंच गळोंक पावता. खेळ सुरू कोचे आदीं तुमी सगळीं पंगडाची आजीर आसलेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. खेळ सुरू कोचे आदीं आमी तशीच कलाकारां पंगडाची आजीर आसलेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा.
म्हणटा दोघुय पूत माझ्या मोगाचे आवयच्या मोगान लासलेले गोरकार माझो सोबतोकच तुमका मोगान वाडूयले आयज वर्सा ती सोरोन गेली काजाराचे तुम्ही झाले जिवितान सोदा सुकामाय खुशाल दोरूक वावुरतले माय जिवितान तुझ्या त्याग करून घराचो दिवो पेटोवन दवरलो केदीस पालोक आमी दिवचे ना सोदां जळटो उत्तलो माय तुझ्या त्या उतरार चलोन मानगाराचो तो राग तोलो वायट वेळ आमची रायल्यार पासून झुजोंक फुडें सोदतलो दोगूय पूत तुझ्या मोगाचे आवयच्या मोगान लासलेले पायतो आमचो सोमतूकूच तुवें मोगान वाडयले आयज वर्सां ती सोरोन गेली काजाराचे आमी जाले जिवितान सोदा सुका माय खुशाल दवरूंक वावुरतले जिवितान सोदा सुका माय खुशाल दवरूंक वावुरतले बाबा तुम्ही दोघूय जावन आसात म्हजे मोगाचे पूत तुम्ही म्हजे संगताक आसले म्हणटोच म्हजे काळीज वेगळेच कुशलकायेन उडना वता होय माय 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 पायचे फाटल्यान सोगले जाता तितले त्याग करून तुवें आमकां बरो मोग आनी मोयपास दिवन सुखान आमकां वाडयल्यात देखून आमचे लागीं घोडटा ते भाशेन सोगले सूख दिवंक आमी वावुरतले माय दूख म्हणटा ते तुझ्या जिवितान केदनाच येवंक दिवचे ना सोदांच तुका सुखाच्या पायण्यान दवरयतले बाबा हो आमचो मोग सदांच असोच उरोंक हांव देवा लागीं मागता माय माय तूं जाणाय तूं जावन आसा एक सुखाचो सागोर जाका कितें सोर करूंक जावचें ना होय माय जॉसलीन कितें सांगलां तें जावन आसा सोद एके आवयच्या मोगाक कितेंच चोर करूंक जायना म्हणटोच माय आमी जाता तितले वावतले तुका सुखान दवरूं बाबा हो तुमचो भावपणाचो एक वट सदांच असोच गोठ उरल्यार पुरो म्हणून हांव देवा लागीं मागतली ना मोज्यान भितर सोरोंक जाता अरे तुका आनी कोणी नांव म्हटला कितलोय जाल्यार तूं म्हजो मोगाचो भाव ऐ. तुका विचारतलो आसा कोण विचारतलो कोण आहा आनी हे दोन बेते हांबे आहाय ते आगो आयज न्यू जनरेशन न्यू आयचे काल न्यू जनरेशन आनी न्यू जनरेशना वोगान न्यू मॉडेल जाय हे पोन्ने मॉडेल कोता येना गो ए पूण मामा ऐ. तूं जाल्यार सारकोच सामटी आ कित्या म्हणटू कित्याक म्हणशे तुवें नेताना कांव कांय चाडूंक ना ए आमकां तूं मरे तोंडान सुबे तेका लागून येवं सोद हिंगा बरें मामा सॉरी हांवें बश्टीच तुजी फकाणां ऐ. केल्या पूण म्हाका एक सांग जाय त्या दिसांनी आयला सो चड बिजी आसलो कितें हारे नवो तियात्र काडला आसतलो आनी हाकाच लागून फावोक नासतलो तो. ए तूं सारकें उलयलो मरे राती सपन बी पडलो कितें रे तुका ए हरे रे हांवें तियात्र बरयला फक्त एक्टरा लागून मातसो आडोन उरलो रे जायते त्रास काडटा गो हांव तियात्रा पूण आमकां तियात्रान चान्स आसतलो तुमकां तुमकां पूण एकल्या पूण एक्टींग कळटा रे काय बरें जावपाचें तेवूय सारकें. माना म्हजे भाशेन एकल्याकूय आरती येवना मुगो ती सारखे पायचेर गेले ते होय म्हज्या. न्हू. पूण बाबा ऐ. तूं आयला तो 2 दीस रावतलो बरे तूं आनी कितें गो तियात्राचो टेन्शन चालू आहा म्हाका आजून एक्टर चोवपा वचना बँड बूक करूना आनी तियात्रा कारबार कितलो तो तूं जाणा वय वय ते आनी तुवें सांगोंक जाय पूण मामा ऐ. दुसरे फावट येता तेन्ना सारको रावंकूच यो आं. आनीक मामा येताना तिकेटी हाडूंक विसरो नाका ए कांय बिना काय समज तुमगे तियात्रा तिकेट तुमकां पावली म्हणून तुम्ही हो देवाको इतले मागाय
या मगे तियात्र सारको हिट जाला पुरो आणि या तियात्राचे 400 तरी शो जाला पुरो. जातेले शिवर जातेले. आणि एक पाटी आमच्या हाती पैसे येयले न्हू होय. हांव सोरपडी हाडटलो. सुण्यांक घालता तसल्यो तूं आनी कितें रे मामा सारको सकयल उडयलो. आणि कसले अरे तुमकां भांगरा सोरपडी हाडटलो थिगाय हो, ठिकाय होय. होय बरें मान वयता रावता आसतलो. अरे बाबा चाव तो रिपियन ना 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 दुसरी पाटी ना ना दुसरी पाटी. हो म्हजो भाव सामकोच पिसो तियात मुटल्यार सारकोच पिसो जाता तो. माय गेलो आता तो सोड खबर ती. हा माय आमी अशीच लयत रावलीत जाल्यार आमकां कामाक वचूंक वेळ जातलो. कामाक वचोंक वेळ जावचो ना जाल्यार पूण गर्लफ्रेंडाक मेळोंक वेळ जातलो म्हणून सांग माय. जॉसली तुवें वॉकॉल केल्या अरे आता वोगी कित्याक आसा वय म्हणून सांग. बाबा माय हांवें तुका सांगोंक ना म्हणून म्हजी चूक जाली माय. ओय माय म्हजी अकल आसा. बाबा वॉकॉल केली म्हणून कांयच भिरांत ना पूण चेडू मात बरे गुणांचे जावंक जाय. आनी चेडन तूं रे तुजें कोण आसा. ना 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 माय म्हजी वकल कोणूच ना आनी हांव इतले बेगीन मोगानूय पडोंक सोदिना. कित्याक जाणाय कित्याक म्हाका पयलें बरें काम करून एक नवें गोर बांदूंक जाय. जावं ही तुजी चिंतना सगळी शांतीक पावल्यात पुरो म्हणून हांव देवा लागीं मागतेली. चलात चलात हांव तुमकां चाव घालता. चल, ना चल. तर तुमकां कामाक वचोंक वय वेळ मजा जातलो. जाल्यार पोटाक सारकीच भूक लागला टायम आनी पिड्यार. तुम्ही गोडी म्हाका वळखता आसतली हांव एक तियात्राचो डायरेक्टर. हांवें एक कास्ताचो तियात्र बरयला आनी ह्या तियात्रा मगे बरे एक्टर पडत हो तियात्रांनी दवरूं मेळपाना. शिववारे तियात्राचे हांव 400 तरी शो करता आनी सगळ्यांक बुत शिकयता सगळ्याक रिकॉर्ड म्हणून दिता. म्हाका एक्टर मात बरें मेळ्ळ्या पुरो आतां सोदपा वयता एक्टर. तू बुक घेवन कित कोत्री इश्कला वयता. तूं आनी कितें ए ती बुक बी घेयल्यास मरे टिचरीन होमवर्क दिला कितें रे. तुम्ही सकाळी फुडें बुरशेला रे बुरशेला कित्याक? अरे हो ते मुगेले इस्कॉला वचपाचो. अरे हांवें तियात्र बरयला ये ती होरी तियात पुरयला रे. आनी कितें ए ओ तियात होरे तुय बरयला तू एक घेयल रे. मुझ तोकली हिरार कोण नाका मुझ तोकली काही ना रे. अरे बाबा हांवें मुगे तोकली जोरोयन हो तियात्र बरयला हेजेरू कळटा हांव कितलो हुशार तो. ही तू होरी हुशारू. हय तू हुशार जाल्यार मुगे एक क्वेश्चन आहा आन्सर दितलो. अरे विचार रे हांव टाटको आन्सर कोता. आन्सर दित मरे चुया. सुन्यान मरे म्हाक घास मारलो हय. हांवें सुन्या घास मारलो कित जालें. या नाक जालो हेची सांग. सुण्यान तुका घास मारलो आनी तुवें सुण्याक घास मारलो होय, होय. आनी जातो कितें कित जालें? अरे सुण्यागे एक तुक चडटले आनी सुण्यागे एक तुक चडटलो मरे. रॉंग आवट मरे. सगळे आवट आहाय ती आमकां. कोण आवटो? आवट सारको. हांव आवटो बरें तूं सांगू सुण्यान तुका घास मारला आनी तुवें सुण्याक घास मारले कितें जाता तू कोण मरे चोय सुन्यान मरे म्हाक घास मारलो हांवें सुन्या घास मारलो म्हणटी ड्रॉ जालो ना. होय मरे ए बाबा तितल्याचे ना तें तोरी आसतना हांव सांगो सोदता म्हजी इतलो हुशार भुरगो आनी गांवां एकलो देखून मेळपा. ए ए तू होरे हुशार होय. हुशार जाल्यार हांव तुका एक क्वेश्चन विचारता. अरे विचार रे चोय सुन्यान म्हाक घास मारलो आनी हांवें सुन्या घास मारलो कित जालें. तुमकोडे फक्त सुण्याचे खोबरं आनी दुसरी खोबरी नाही आं? अरे तेणे आतां सांगो ना रे सुण्यान तुका घास मारलो तेणे सुण्याक घास मारलो ड्रॉ जाता म्हूण सांगो ना तेणे. रॉंग आवट मरे. सगळे आवट आहाय ते आमकां मेळटाय. तेगे आन्सर कॉपी कोन्न तू म्हाक सांगता. अरे हांवें तेगे आन्सर कॉपी केलो. कॉपी कॅट. बरें म्हाका सांग आतां म्हाका सांग. सोय सुन्यान म्हाक घास मारलो आनी हांवें सुन्या घास मारलो म्हणटी सुन्यागे दांत म्हाका लागलो आनी म्हगे दांत सुन्या लागलो. पयलें आसता गुणान म्हजे गायले. अरे बाबा तितल्याचे ना ते तूं जाणा हांवें एक कास्ताचो रिकॉर्ड केलो. किसो रिकॉर्ड केल रे. हांवें एक रिकॉर्ड पळय केला तसलो रिकॉर्ड आयज पासून कोणें करूं ना. ही किसोरी आमकां सांग रे तुमकां जाण जावपा जाय. वोय वोय. हांव घाराको रावन आख्खो फातोडा एस्टेटान चयता. रिकॉर्ड रे गेली ना रे पिची आसतो रे. पिची अरे हरे रे हांव घाराको रावन आख्खो फातोडा एस्टेटान चयता. तो मरी वयर माडार रावन स्टेडियम ना रे बाबा हांव घाराको रावन फातोडा स्टेडियम चयता. तेच जाल्यार मरे तो दोड्या उर्बीन गायन स्टेडियम चयता. उर्बीन म्हळ्यार कितें? अरे तेक उर्बीन मुनाय तेक दुर्बीन मुटाय. अरे ना रे उर्बीणूय न्हू आनी दुर्बीणूय न्हू हांव घाराको रावन आख्खो फातोडा स्टेडियम चयता. प्लीज रे आमकां सांग रे कितको न्हू. तुका जाण जावपा जाय. वोय वोय आमकां सांग जावपा. हांव कितें कोत्ता जाण मरे सायन्साच्या टायमार बरें घोसकोशीत गरम उदक न्हांवता फ्रेश जाता काडटा कदलाचे बसता टीव्ही ऑन करता टीव्हीचे फातोडा स्टेडियम चयता.
पिची पिची मरे अरे आसतना पिची पिची तुझ्या बरो रिकॉर्ड आमगे आहा तुम्ही रेकॉर्ड केलो होय. कसले न्हावपाचो तुम्ही नावताय दिसता लोक नाव नाही न्ही लोक किती बुरशी रे तेसो न्ही आमरी पयर मरे काना पोट्या गेलोले कानापोट्या म्हणल्यार कितें खाना पोट्या मुनाय ते कॉम्पिटिशन मुटा कॉम्पिटिशन कसली कॉम्पिटिशन आमरी 5 बालदी उदो न्हावपाले आतां बालदी मरे तुमच्या जाग्यार हांव आसला जाल्यार 10 बालदी उदो नावन काडटा तेसो न्हू ती तोंडे उदो जेला उदो जेला उदो जेला उदो नावा जात रे एक ग्लास बो जेला उदो पी तो हांगा सारको शिरशीर मात मरे आनी तुमी 5 बालदी जेला उदो नावले इतको असो किस जाल जान मरे आई. थिंग सगळे आमी एक किस जालोले पार्टिसिपंट आई एक एकलो येता एक एक बालदी नावता जेल जाता हॉस्पिटलांत एक एकलो येत मरे एक बालदी नावता जेल जाता आनी थिंग एम्बुलन्सां काय वता आवय म्हजी माय आनी तुमी 5 बालदी जेला उदो नावले कितको न्हू आम मरे 5 बालदी रेनकोट घाल उदो नावले रेनकोट घाल बेसी मारे नाक जालो होपरी घेवन येयले मोगा मोज्या रुपणें दिसतोच तें तुजें संतोषान काळीज कोशेन बोत्ता तें मोजें तुजेच भाशेन म्हाकाय लागला मोगाचें पिशें सदांच आमी मोगान भोंवची रे वशें दोगांयचें कालीज आमचें खंय तशें वयते बुडला सुखाच्या स्वप्नान आमी जिवीत आमचें मांडलां देवानूच मिस्ता काळजाक काळीज लागीं हाडला तोडीक आमी हाडुया व्हडेंचें दर्यांत सोडलां मोगा मोज्या रुपणें दिसतोच तें तुजें संतोषान काळीज खोशेन बोत्ता तें मोजें तुजेच भाशेन म्हाकाय लागला मोगाचें पिशें सदांच आमी मोगान भोंवची रे वशें सदांच आमी मोगान भोंवची रे वशें फिडा आमचो मोग जावन आसा नितळ आनीक निर्मळ म्हणटूच आमच्या मोगाक काळो दाग आमी केन्नाच पडोवंक आमी दिवचो वय जसली तू सांगता ते जावन आसा सत आनी आमच्या मोगाचेर कोणूय दुस्मान उप्रासलो जाल्यार आमी ताचे जैत व्हरुया तू जाणा बेबी आयज हांव तुका एक व्हड खोशेची खबर हाडल्या कुशाल कायची खबर हारी कितें म्हजो डॅडी लंडनतान गोंया आयला Oh, wow. आनी तो तोया आसा म्हाका तुजे लागीं काजर करूं दॅट्स ग्रेट बेबी तुका खबर आसा आमच्या मोगाची खबर आमच्या मायकूय गमल्या हारीक तूं जाणाय बोची माय तयार आसा आमकां दोगांयकूय खासदार करूं वाव, नायस. हे आमकां उलयता वेळ जालो चल आमकां कामाक पावूंक जाय चल आमी कामाक चल आमी या खरेंच म्हणटा थंय मनशाच्या नशिबान आसलेलें चुकोन आनीक सोळ्यार रोयलेलें पिकोना म्हणून म्हज्या नशिबान म्हाका सगलें आसा दुडू गिरास काय सगलीं म्हज्या लागीं आसा पूण एकूच वस्त म्हज्या लागीं आसा ती जावन आसा म्हजी घरकान एका दिसाक म्हजी घरकान भावाच्या उनेसांग आतां मोटरान वेताना एक्सिडेंट जावन तिगांय जाग्यारूच सोंपली त्या उपरांत हांवें ताच्या दोगूय पुतांक वाडयले शिकयले आमच्या एकवटाक म्हाका एक धूव आनीक पूत आसा म्हजो पूत लंडनाक आसा गोंया येतो केन्नाच येवंक सोदिना हांवच नको डॅडी एकटोच कोणाला कितें उलयताय भाय तुज्या शिवाय म्हाका आनीक कोण आसा आमीचो उगडास आयलो म्हणटोच हांवच नको म्हाका कितें जाता पळय तें डॅडी फाटलो उगडास काडून कसलोच फायदो ना डॅडी ही मेसार आसली ती फायल कसली भाय तूं जाणाय हांवें एक नवो बंगलो घेतला भोंगलो ओय भाई आनीक तो बंगलो हांवें तुज्या नांवार केला हो डॅडी दॅट्स सो नायस बट तुवें बंगलो कित्याक घेवंक जाय आसलो भाय तूं जावन आसा एकटीच म्हजी आपुरबायची तूं फाल्यां काजार जालें म्हणटोच तुवें दोग भाव आसात टावटीव जाताच देखून हांवें चिंतलां
तूं काजार जावचेच आदी तुका हो बंगलो घेवन दिवंक पूण डॅडी विल्टना की खबर गमली जाल्यार बाय म्हज्या पुता पासो तुवें बिबाची कसलीच गरज ना ताका कितें सांगूंक जाय तें हांव सांगतालो आनी कितलेंच न्हय म्हजो पूत गोंयांत रावंक सोदिना तो म्हाका सांगता काजार जावन लंडनाकूच रावतलो म्हणून पूण डॅडी मोच्या काजाराक तरी तो येतलो न्हय वय बाय तुज्या काजाराक तो जरूर येतलो पूण ताका चड दीस हांगासर रावंक मेळचें ना देखून म्हजे धुवे ही फायल तूं तुज्या लागीं दवर थँक्यू डॅडी थँक्यू व्हेरी मच डॅडी कुशालाय जावं जाली उतरां तुजी ती आयकोन म्हाका लागून त्रास घेता पुरें करूंक म्हजें सपन वरान काजार तुका कोत्तलो हें दिता तुका सांगून सोदांच डॅडीक बरें नांव वाड तूं रेस्पेतान चलो डॅडी सोदांच तुवें म्हजी आपुरबाय ती केली वत घेवन तुज्या माथ्यार सोदांच वावुरलो दिवूंक म्हाका सावडी दुवे काजार तुका कोत्तोच जबाबदारी म्हजी सोबली सोदांच आशेन रावतलो नांव ह्या डॅडीचें तूं वयर काडटली विल्डा गुड इवनिंग गुड इवनिंग हे जावन आसा म्हज्या भावाचे भुरगे डॅडी तूं जाणाय तूं लंडन गेलो म्हणटोच ते म्हाका खूब बाजार करता जान मरे तू आमगे पाय आम सगळे मागोत तें दिता ए तू हांवें आयकल मरे विल्डा बायगे काजार आहा वय वय काजार आसा आनी तुमकां सांगून आसतना काजार जाता जान मरे तू काजरा सगळो कारबार आम दोगांय कोतले ओय ओय आनी हांव तुमकां दोगांयकूय एक नवें शूट शिवतलें हांव सूट मेळटी इतलेंच न्हय विल्डा काजार जालें म्हणटोच हें घर पासून हांव तुमच्या नांवार कोत्तलो कित्याक म्हजो पूत हांगासर गोंयांत रावंक सोदिना बिनू चोयल मती आमगे तू कितू बरतो ओय आमगे तू बरो तो ए ए ए अरे कितें जालें वचपा उगो आसात मुरी ऑर्डिनेशन अरे ते कोण पाद्री जाता रे ऑर्डिनेशन न्हू हा? ते ऑडिशन ऑडिशन कसो जाता तियात्र ऑडिशन आहा तियात्र म्हळ्यार सारके पिशे तुमी तुजो धॅडी तसोच आसलो तियात्र आसा म्हळ्यार रोखडोच जावतालो तू बाय आम वयताय आम कुकू जाता बरें वचात आनी रोखडेच येयात हा बाय सो वेळ करी नाका चल म्हणजे तुमी आमी तुज्या काजाराची तयारी करुया बरें डॅडी चल चल या कित करचें कांय सजमाना कितले दीस जाले मरे तियात्र बरयल्या म्हाका दिसता पयर किरांत एक चुरया लागपा तें चुकोन मुगे तियात्रा लागलो म्हणून हांवें कांयच लक ना मरे कोण एक्टर मेळना रे हय लास्ट हांवें चिंतलां ते दोग जाण लॉली भोंवताय तांकां तरी घालून हांव तियात्र मुखार वतलो आतां तांकां घरा कडेन आपयलाय अरे तुमगे टायमू कितलो उगत रे तुमकां सांगलो मरे हांवें तुमगे तियात्राचें ऑर्डिनेशन आहा म्हणून ते ऑर्डिनेशन मुना ते ऑडिशन मुता वय रे तेंच रे तें ओय. हुंय हाडून भोंवताय रे तुमी हांव फेस्ता गेलोले फेस्ता गेलोले ना 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 हांव मरे माजरा आयकूंक गेलोले माजरा फेस्ता आनी माजरां आयकूं वय वय पयले फाटी आयकोत बरे माजरां आयकूं भोंवता तशें जाल्यार तुमी माजरां आयकले आसतली वय हांव माजरा कितली माजरां हूंय मेळटा तुमकां आय किस जाल जाण मरे पय राती कोळे आमगे दारा मुखार कोण 20 माजरां 20 माजरां ती मुरी म्याव म्याव कोण स्वता येताय हांव मरे फेस्ता गेले आनी 50 रुपया एक कोणी केले हय माय माजरां 50 रुपया एक कोण निकले वय हेजे वयल्यान कळ्ळें म्हाका माजरां बरो डिमांड आहा म्हणून तशें जाल्यार बरें जोडलो आसता तुमी म्हाका कळ्ळें तुमी बरें तकलेन हुशार म्हणून आनी ते असलेच हुशार भुरगे म्हाका आयज तियात्रांत जाय बरें तुमकां डायलॉग बी कितें कळटाय डायलॉग कोताय म्हणजे आम सारकी पाठ बरो बरो एक डायलॉग म्हूण बरो आहा जाल्यार मागीर मुगे तियात्रांत घातना पयला हांव म्हणटा पयला मेल्ले गायेचे 5 लिटर दूध मेलोत जाल्यार तातूंत 3 लिटर उदक घालपाचें थाक डिश हिरजोलो एस डायलॉग मरे मेल्ले गाय अरे
मेलो गाय केन्ना दूध दिता आवट्या आया दिताय न्यू स्कीम येलो नाका ओ पसको डायलॉग नाका मुगे फास्ट डायलॉग हां फास्ट डायलॉग वय वय पदरागे पांबोर जाल्यार खणू घेताय ठाक टिश आवय म्हजी माय एन कित साबडाल म्हाका भोगोट्या मारा फास्ट डायलॉग अरे बाबा इतली फास्ट न्ही रे तूं कितें उलयत ते लोक आयको येवंक जाय अशें सवका उलय रे स्लो क्लियर ओके ओके स्लो मुटा हय. पदरागे पांबोर जाल्यार हय. खणू घेताय ठाक टिश बंद कराय तुमगे डायलॉग आहे तो मेलो गाय दूध घेऊन येयला आणि तू पदरागे पाव घेऊन येयला एक काम कराय ते पदरागे पाव चाये बुडेन हायच दुसरे डायलॉग मुटले ओके ओके माऊलीचें गोड जावन आसा मुसाचें मरण हय. तूं ल्हानूच आसतना वेतालें बोंकांनी जोरण तुवें चयला बोकान जोरोन वयता ते तूं केदो आनी हांव केद रे डायलॉग कितें नाका हे बुरशी डायलॉग मगे तियात्रान लाका लोक अद्य तियात्र सोडून वयता थिंगा हांव मुटरी कितें म्हणटा? आसतना तुलान हय. हांवें वाडयलो तुका गायेच्या दुदान ठाक डिश तू कोड्या फक्त गायेचें दूध आहा आनी कसलें दूध ना न्ही रे गायेचें होबरो बाबा नाका हे डायलॉग तुमगे पसके डायलॉग मगे तियात्रान चलपा रे बाबा बरें तुमकडे कांतरां बी जाताय वय 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 मरे हांव फादरा पयतालो कोयरा कोयारा कांतरो म्हणटा म्हाक जाल्या आनी सारको सेकेंड्स घालपा सेकंड वॉइस बी गाताय तेसली कातरां सेकंड वॉइस गात तेसली कातरां मगे तियात्रां म्हाका जाय बरें बरें कातार म्हणून मुका मुका तूं सेकेंड्स ओके ओके हांव सेकेंड्स जेवना 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 सुंगटां बरोस नुस्तें यालो तें तितीवान मुगे घेवना देखून हांव रातीको रागान जेवण पासून जेवना जेवण पासून जेवना 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 बंद जेवना कराय तुम्ही जेवू पावो ना काय मोराय उपाशी कितें रे हे कातार रे कांतार लास्ट लायन उल्या उल्या आनी कोण उरला? जेवना जेवना पुरो नाका जालें का? ते जेवू ना म्हणटा ते कातार तुमगेले हिंग कोता येवपाना ते स्लो हा चड लोक जेमेतो थिंग तियात्र फास्ट कांतार जाय म्हाका फास्ट फास्ट कांता जाय फास्ट जाय जाल्यार हांव मुट मरे वय वय चय आं नाच रे माकडा आंब्याच्या मुडा नाच हे मातशें रे बरें आहा माकडा नाच रे माकडा नाच रे माकडा आंब्याच्या मुडा नाच रे माकडा नाच रे माकडा नाच रे माकडा आंब्याच्या मुडा नाच रे माकडा नाच रे माकडा नाच रे माकडा आंब्याच्या मुडा मुखावाज रे नाच रे माकडा मुखावास मग खूंय पावल तुमी ये मुखावास म्हण अरे तुमच्या माकोड फक्त आंब्याच्या मुळान नासता अरे बाबा लायनी चेंज कराय रे सगळो लोक आंब्याच्या मुळा चेंज लायनी चेंज करा. चेंज जाल्यार रोकडे कोताय आमी वय वय नाच रे माकडा अणसाच्या मुडा नाच रे अणसा मुळा. माकडा नाच रे माकडा नाच रे माकडा दुधियेच्या मुडा मुळा. नाच रे माकडा नाच रे माकडा नाच रे माकडा बटाट्याच्या मुडा नाच बंद कराय रे कांदे बटाटे ओणसा वसाय लागायचो एसले कात्र मुगे थियात्र चलपा नाही नाच रे माकडा आंब्या शेती नासतना दोन काळजां एकठांय जाली अशें हें घडोंक दिसता देवानूच निर्मिलेली पाद्रीक साक्षी दवरून देवा मुखार भास दिल्ली सुखा दुखान वांटो घेवंक वाट चलोंक जाय फुडली सूर्या म्हज्या उजवाडाचो संवसाराक तो फांकातो राजा म्हज्या जिविताचो सुखी दवरतलो सूर्या म्हज्या उजवाडाचो संवसाराक तो
मोजा जिविताचो सुखी दवरतलो शेकीची ती नासतना दोन काळजां एकठांय जाली अशें हें घडोंक दिसता देवानूच निर्मिलेली पाद्रीक साक्षी दवरून देवा मुखार बसलेली सुखा दुखान वांटो घेवन वाट चलोंक जाय फुडली सुखा दुखान वांटो घेवन वाट चलोंक जाय फुडली विडा पळय शेकी आमी सातवो साक्रामेंत जोडून तू काय आमच्या घरांत हांवें भितर काडला देखून बेबी आयज थान तू खुशाल आसा न्हय जॉस्ली हे आनी तुवें म्हाका विचारूंक जाय जॉस्ली ह्या तुज्या घरांत सदांच कुशाल पूण जॉस्ली म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय आसलें कितें म्हाका कितें सांगूंक जाय होय. सगळें कितें सांगूंक जाय पळय जॉस्ली आयज आमी कास सावन खुशाल आसात फाल्यां तुजो भाव खास जातलो ताची बायल ह्या घरांत आयली म्हणटोच म्हाका नाका कितें वायट बरें घडलेलें देखून आमी वचून आमच्या बोंगल्यात रावया न्हय पळय बेटा तुजें सांगणें कांयच वायट ना पूण हांव म्हणटालो मायक तर एक फावट आमी विचारून पळोवया म्हूण अरे तिका कितें सांगूंक जाय तें हांव सांगतली वेल्यान तिकाय आमची सांगाता बरोया न्हय वरचें काम तरी करूंक उपकारतली बाय कसल्यो गजाली करतात माय माय कांयच ना माय तूं जाणें विल्डा म्हणटालें तो ताचो भोंगलो आसा तो भाड्यान दवरूंक सोदता बाबा बरें जालें भाड्यान दवरल्यार कितेंय देसपेसाक दुडू मेवतले बाय माय तूं सोचमोक ना पळय आयज तुजो एकटो पुतकास जाला फाल्यां दुसरो पुतकास जातलो देखून वायट कितें बरें घडचे आदीं आमी चितला वचून बोंगल्यात रावंक माय होय माय कितें बाबा तुमी म्हाका सोडून ते बोंगल्यात रावंक वेतात इतली वर्सां हांव तुमच्या सांगाताक आसली आनी आतां म्हाका सोडून तूं बोंगल्यात वेताय रे बाबा माय तशें न्हय ते माय तुका सोडून न्हय पूण आमी दोगांय चिंतला तुका आमचे सांगाता घेवन बोंगल्यान रावंक वचो खरेंच बाबा म्हाकाय व्हरोंक सोदता होय बाय. तशें जाल्यार बाबा हांव खूब खुशाल जाली आयज कितें तर सगळी कुशालकायेन हांव सोनशी उलयतात उनी गूड न्यूज आसा कितें जेडे तशें कांयच ना अरे गूड न्यूज खंयचो पूण विल्डा म्हाका सांगताले तो ताचो बोंगलो आसा तो जाल्यार खाली आसा देखून आमी दोगांय तातून रावंक वचुया म्हणून तूं कितें म्हणटाय जसली आतां तूं आंकवार न्हय पूण तूं काजारी तुमच्या फुडारा वयरची तुमकां होक आसा आनी कितलेंच न्हय तो बोंगलो तुमचो म्हणटूच तुमच्यांनी थंयसर जाय तेन्ना वचून रावं येता तूं सोचमोक ना आमी चितला हें गोर सोडून उरलेलें जीवीत बोंगल्यात सारूंक होय बाबा आनी कितलेंच न्हय वेताना ती म्हाकाय तांच्या सांगाताक वतात खंय कितें होय तूं काय वतात खंय होय बाबा कित्याक तूं म्हाका जोड जाल्या तर जसली पळय तुमी वेतात जाल्यार म्हजी तुमकां कसलीच आडकोण ना पूण माय गरोंक मेवचें ना पूण बाय घेवंक कशी आसा अरे पूण माय हें घर सोडून खंयच वयची ना तिका कशी आसा जाल्यार तूं कित्याक अडयता चूप जेडन आयज ताणें गो सोडून वेता उरलेलें जिवीत आमी बोंगल्यान सारता वेताना मायकूय सांगाता घेवन वेता तूं एकटोच पडटलो तुजेंच रे चिंता हांव चिंत चिंती नासतना गोड गोड मारून पास पडलो भोगीच बसो नासलोलो मुनीस उदकाच्या लोटान व्हांवून गेलो चितलेलें सारकें जालेलें जाल्यार मेलोलो घरा येतलो आसलो बोरी संदी तुवें सोडीतो गिन्या
भियान आसोनूय तूं मनीस कसलो. जॉसली आनी बिल्डा तुमी वेतात जाल्यार वचात पूण माय म्हज्या सांगाताक म्हाका जाय. अरे तुमी कांसा जाल्यार फकत 2च म्हयने जाता थंयच आसात आनी जरी तर तुमी अशें केलें जाल्यार हो गांवचो लोक कितें म्हणटलो. लोक कितें म्हणटलो? अरे लोक कितें म्हणटलो ते चिंतूकुल्यार आमी आमचो फुडार करूंक पावची नात. बाबा तूं बेश्टोच वयर खाला कित्याक जाता. पळय थोड्या तेंपा तुजेय काजार जातले. तूं काजार जालो म्हणटो तुजी घरकान्नी ह्या घरांत येतली तेन्ना तुज्या नेगाऱ्यान सुसेगाद रावंक जाता न्हय. पूण माय आमी भुरगेपणींतल्यान दोगूय तुज्या सांगाताक वाडल्यात आनी आयज तुमी म्हाका एकसुरो सोडून वेतात. तुमच्या खर्चाक मातूय दूख जायना माय. छेडन माय जर तर आमच्या सांगाताक येवंक कुशी आसा जाल्यार तो ताच्या कुशेर आड कित्याक घेताय. वच माय वच. समज तुजो धाकटो पूत मेलो म्हणून. ना बाबा तशें म्हणो नाकाय. तुमी दोगूय जावन आसात म्हजे पूत. तुझे पूत आदी असले पूण आतां न्हय. आतां बोगलो ग्रेस काय तुझ्या दोड्यार आयल्या. तूंय मॉडर्न स्टायलीन राव सोदता माय. पूण एक उगडास दवर जे निसणीचे पावंडे तूं चोडोंक सोदता ते सोकासाय चोड ना तर पाव निसरून काला पडशी. चितलो कित्यान लास्टाक जालें कितें रे. आं मुगे तियात्रा लक काय ना एक्टर मेळना आतां एकूच काम केलें तियात्र काडलां फ्रिजी मारला नाका म्हणून मातसो थोडे जावन न्ही. आतां हांवें न्यू बिजनेस कॉमेर्स केला. तुमी समजतले हांवें कॉन्ट्रॅक्ट घेयला. तुमी समजतले की रस्त्या बी कॉन्ट्रॅक्ट हें कोणूय मेलो जाल्यार मोड्यार रडपाचो. हय आयज काल रडपा कोण आहाय सगळीं लंडना वचोन आहाय रडपा मनीस न्हय. ताका लागून आतां म्हज्या फ्रेंडान म्हाका फोन केला तेगे हूंय माय मेल्या आनी सगळीं हूंय फॅमिली लंडना आसता. एकल्याकूय रडो कळना हूंय. आतां हे 2 जाण बोकडे आहाय तांकां घेता आनी थिंगा रडपा वयता. 4000 कॉन्ट्रॅक्ट केला हांवें. एकलो कित करता तुगे तियात्र जालो. तियात्रा नांव घेयना काय. तियात्र सद्या फ्रिजीन घालून दवरला. आय तो तोंड जाता मरी झेल जाता तोंड जावन नाल्यार उदो जावं तुमकां कळना. तुमी अशें हेडों कित्याक भोंवताय रे हुंय काम धंदो बी कराय रे. तुका काम हारीत काम मुको हे काम कसं काम सारकें इजी काम. इजी काम कोत्तो मरे सारकें व्हडलें टेन्शन घेवपा नाका सिंपल. कोणूय मेलो जाल्यार न्हू ते मोड्यार रडपाचें. वयर माड्यार वचोन रडपाचें. माड्यार ना रे मोन्ना रडपाचें. मोन्ना रडपाचें. आतां मुगे फ्रेंडान म्हाका फोन केला तेगे हूंय माय मेल्या. हय हांवें सांगलां तुम दोगांयकूय घेवन येता म्हणून. हय तुमकां रडोंक कळटा. वय वय कळटा कळटा. आतां तेगे माय मेळ्या ते मायच्या वयल्यान रडपाचें थिंगा बसोन. हांव रडोन ट्राय कर थिंग बेश्टी लॉस करपा नाका ती. आवय आवय कोणागे माय मेल्या. आवय आवय कोणागे माय मेल्या. कोणागे माय मेल ती तुमचोय व्हरपाची. तूं मोड्यार रडटा काय मागे एडवर्टायज करता रे. आं एश कोन रडटा रे. अरे बाबा फील हाड रे फील. तूं रडटा चोयन लोकांकूय फील येवपा जाय. काळजांतल्यान रडोंक जाय रे. बरें फिलींग जाता. फुडें जाता. पयर म्हजी आमची शेमाय मेलो रे. हय. तेगे मोड्याचे हांव एकलो रडटालो. सगळे लोक मुटाले हांवें बरें रडोन सबोयल आं मरण सोबयलें म्हूण. कोणा कोण आहलें. बरें रड बरो रड. हांव रडटा बरो रडटा. माय ओ माय माय ओ माय तूं कित्या मेल गे. तूं मो नाका. तूं उठ आनी कुजना चाव करूं. तुज पाटी हांव मोता. कित्या बायल मनशागे रांदप बरें जात न्हू. आम खंय रांदूंक कळटा. तूं उठ आनी कुजना वच. तुज पाटी हांव मोता. हें रडप रे. आनी तेगे ती माय मेलो आनी तूं तेगे मायक सांगता कुजना वचोन रांदप. मेलो मनीस चलोन वयता रे. अरे बाबा तुमकां रडोंक कळना जाल्यार म्हाका सांगा हांव शिकयता. तूं शिकयता हांव शिकयता ते भाशेन तुमी रडपाचें कळ्ळें मरे. ओके ओके. मोजे माय तूं कितली बोरी असलेली गे मोजे माय. सदां म्हाका 2-2 चपाती करून हांव वयताली गे मोजे माय. अकस्मात हार्टी अटॅक येवन तूं मेली गे मोजे माय माय माय. बाय गो भितो कोणाक कितें दिवपा जाय तें दियाय. हांव मातशें रडटां. एश को रडपाचें. एश को रडपाचें. ओके तूं रडटा. माय
मुझे माय काय बोरिया मुगे मुझे माय बऱ्या. सदा दोन दोन चपाट कोण हावयताली मुगे माय बऱ्या. अकस्मात हार्टी अटॅक येऊन मेली मुगे माय माय बायको बितो कोणाक दिवपा ते म्हणपाना फक्त रडपाचे हे नानोळ करतो म्हाका लजे घेता दिसता अरे आता व्हायब्रेट जोताय रे फोन व्हायब्रेट आणि मुया फ्रेंडान फोन केला हॅलो भातीस ओय वय आम्ही रेडी आहे ओय आम्ही प्रत्येक जण येत आहे रोडपा ओय रे रेडी आहे रे ये ना काय किती रे किती झालं रे अरे झालं किती अरे रे 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 पहाड पडले रे ये ना काय हुई रोड मोरण कॅन्सल त्या फ्रेंडागे मायची ती झाली हुई कितें कोचे कांयच सोच म्हणा मोचेच तोंडान हांवें मागून घेतले चिंतलेले एक आनी भोलतेच घडले बेबी कितें जाला जाला आनी कितें अरे आमी तुजी माय काडलेली आमकां फायद्याक पडटली म्हणून पूण ती आमकां मारक पडली बेबी आमची माय ती दुयेंत जाल्यार कितें करूंक जाता जॉसली करतलो जाल्यार जायतें जाता अरे ती दीस रात खोकीत आसता आनी तिचो असो आमकां आयलो जाल्यार आमी कितें करपाचें जाल्यार बेबी म्हाका तूं कितें कर बुड्टाय तिका घरात हाड कितले जाल्यार धाकटे पुताक ती जाय आसली न्हय कितें बाय तुम्ही म्हाका परत घरात हाडूंक सोदता अरे कितें करूं तुका जालेले दुयेंस आमकां सांग करूं माय तूं घरात जाल्यार घरा वच थंय भिवपाची गरज ना माय तुका लागता तितले तुज्या दुयेंसाक दुळू दिवंक हांव तयार आसा माय बाबा व्हडे कशेन तुम्ही म्हाका ह्या तुमच्या बोगल्यात घेवन आयलेली आनी आतां म्हाका परत धाडटात रे बाबा माय कितें करूं माय तुका नाका आमचो बरो फुडार जालोलो बाय जरी तर तुवें घरांतली भायर सरून वचो ना न्हय जाल्यार विडे घरांत रावूंक सोदिना माय बाबा तुमच्या सुखा पासत हांव कितेंय करूंक तयार आसा रे बाबा कितेंय. उता उतरा तुझी आयकून घुसपोली मोची चिंतना तूं कितें करूंक सोदता पळय तें कांयच एक म्हाका सोजमोना सुटावे करून तुका सांगला परत सांगची गरज ना अशें करचें पडलें कित्याक गे तुजी भलायकी ती बरी ना माय मनीस तो दुवेंत जातोच वखद ताणी घेवंक जाय दुवेंस ताचें वाडत वेतोच उपरांत आसना उपाय कितली दारून जायत म्हणून सपनां पासून चिंतूंक नाय तुमच्या सांगाताक रावून धाकट्या पुताक विसरून चुकती हांवें आदारले जॉसली हांव तुजें बॅग घेवन येता बाबा बाबा तुका चड आनी चड देव बरें करून तुवें म्हाका हो येदो व्हडलो इनाम दिलो माया म्हूण कितें करतलो बाय माया बोंगलो जावन आसा म्हजी खरकाणीचो बाय तुजें बॅग वचो कर बाय वेता बाया वेता हे बरी तुमच्या बोगल्यातले धावडायन भायर घालिलो काय वेता बाबा बरो करून राव बाबा बरो करून राव बरे बाबा वेता माय बरी करून वच माय बरी करून वच गेली ती बोरी गेली अरे तिची पिढा चोड जालेली जाल्यार कोण काडटलो आसलो राय बेबी आता तू खुशाल जाले न्हय ते आनी तुका सांगूंक जाय चल आमी भितर या
बाय भुरग्याक वाडोयता पोटाची मारून भूक आशेन ती रावता भुरगी व्हड जातोच दितेली म्हणून सूख मोचे सोवे तेच घडलां लोटोन आयले मोजेर तूं ओशें घडोंक दोनया खंयसर जायता वे ती याद आली चूक हांवें शिकलो रूख व्हड जातो सावळेक ताचे आशेन रावली पूण रूख तो म्हणून खाला पडून हांव वोतार पावली एकाच किनार हांवें चिंतलेली चिंतना मोची उडोन गेली कितें करचें सजमोना घरा वचोंक पडना वाटाव चुकली कितें करचें सजमोना घरा वचोंक पडना वाटाव चुकली तोच्या कितें म्हणून तुवें म्हाका फाव केलें तोच्या म्हजे धाकटे पुताक विसरोन हांव भोगल्यात रावपाची सपनां सोंपलेली म्हज्या कोरण्याची तुवें म्हाका शिक्षा फाव केली कितें म्हणून करूं कशें म्हणून ते घरांत वचूंक कांयच सुचना माय बाबा म्हजें म्हाका माफ कर बाबा हांव चुकली पूण माय या परी तू बॅग घेवन खंय वेता बाबा कितें जालें माय बाबा म्हजी भलायकी बरी ना म्हणून म्हज्या व्हडल्या पुतान म्हाका परत घरांत धाडली बाबा माय मनशान म्हणटा ते सदांच हातरून पडून पांय सोडून जाय लागपो ती सून मेवली म्हूण तूं तुज्या पुताक पासून विसरली बाबा तो आनीक फाटलो उगडास करिना हांव तुजे लागीं हात जोडून भीक मागता बाबा म्हाका माफ कर बाबा म्हाका माफ कर माय आतां वारवलेल्या दुधाक शिणोवन कसलोच फायदो ना मनशान सदांच पावल माचे आदी चिंतूंक जाय बाबा म्हाका तुजेशी दवर बाबा कित्याक धरू तूं बरी ना म्हणून माय मनशाच्या जिवितांत चोटी बोती आसतात सूख ती देंवती आसतात पूण आमी निराशी जावंक फावना सुखाक दुखाक फुडो करपाची संवय जाल्या म्हाका बाबा तू म्हाका दवरी नाय जाल्यार हांव कोणाशी रावतली बाबा तुजे शिवाय आनी म्हाका माय तूं कांयच भियेनाका हांव आतांच तुका जसली सशी व्हरोन ताका विचार करता नाका बाबा म्हाका माय तुजें तोंड बंद कर कितें करूंक जाय तें सगळें हांव करतलो यो म्हज्या सांगता जसली जसली कोण छेडन आणि काय घेऊन पळवतला होय जसली हे माय तुका 9 म्हयने जलम दिवन वाडयलो शिकयलो आनी कांयच आयज तुजे कश्ट कसो विसरलो छेडन छेडन तुका खबर ना अरे माय बोरी ना तिका दुयेंस जाला हरीक तू सणाय तिका कसले दुयेंस जाला ते तिचे दुयेंस जावन आसा एका ओशाचे दुयेंस म्हणटच कोणाकोय ते जावंक शकता अरे वा जसली असलीच पिडा तू ल्हान आसतना तू काजालेली डॉक्टरान सांगलेले व्हायरल डिजीज म्हणून पूण मायन परवा करूंक ना ना म्हणून तुका रस्त्यारूय सोडूंक ना पूण तिणें तुका वेंगेन दवरून जेवण बरयलें फावं त्या वेळार वखदां दिली आनी जोरी तो त्या वेळार तुका रस्त्यार सोडलो ना जाल्यार तूं कितें करतलो आसलो छेडन एका भुरग्याक बरे भाशेन वाडोवपाचो बरो ना तेन्ना बरो इलाज दिवपाचो हो जावन आसा दरेक मायपायचो कायदो वय तीच आवय बरी ना जाल्यार तिका रस्त्यार सोडप हो खुंयच्या पुताचो कायदो तू काय जाय जाल्यार तुझ्या माय गोड्या कशें वरो येता तिका वर म्हणून सांगत तू येवन म्हाका सांगपाची गरज ना अरे बाल गोड्या म्हज्या भावा चोडूय बायलेच्या कापडाक घुसपा नाका फुगार जावन मोरशी ए
कोत्ता कोत्ता चोट झाले तुझे कितें कोतलो मारतलो बाबा बाबा म्हाका लागून तू ताचे लागीं झगडो नाका मोशी लागली झगडो हांव अजून पासून कोणाच्या रिणात ना कितें तू आजपासून कोणाच्याच रिणान ना अरे तू आजपासून हे तुझे मायच्या रिणान आसा कित्याक तू ल्हान आसतना दूध प्याला तो हे तुझे मायचे न्हय तुझे बायलेचे हात चुकली नाका काला दूध जॉसली आयज बायलेच्या सांगण्यानी दोड्या साय तुवें नाडल्या जोलोम दितेले मांयक विसरोन दारांतली भायर घातल्या भायर घालूंक ये कारण आसा ओशाची पिडा तिका जाल्या तिची पिडा आपल्याक येत म्हूण बायल मोची भियेल्या दुसऱ्याच्या बऱ्याक तूं वचो तो तुजे फाटीर येता तुमगे रावलेली देखून सगळे हांवें सोंसचें पडटा तुमी कितले सांगल्यार सांगात तुमचें कोण आयकोता हांगा सोल्ली वचात वाट मेकळी कोरात बेश्टीन शेंबडी जाणायता हांगा सोल्ली वचात वाट मेकळी कोरात बेश्टीन शेंबडी जाणायता बाबा बाबा म्हाका लागून तुम्ही झगडो नाका हांव भीक तरी मागून म्हजें पोट भरतली मागे पीक मागून पोट बरो गोमते जाल्यार धाकटे पुता घेवन पोराक कित्याक गायल्या फिल्डा देवान जीप दिल्या म्हणून कायच्या काय उलय नाका जॉसली हांव तुका विचारूंक आयला तूं मायचें कितें कोत्ता अरे तुका जाय जाल्यार तिका व्हडे कुशेन तुज्यान धोरू येता हांव कित्याक दोतलो अरे माय तुमकां जाय म्हणून तुमी तिका वरान घेवन आयलेली देखून हांव तुका सांगता मायक तूं तुजेशी दोतो आमचेशी दोर म्हणून सांग तूं आमचो कोणच न्हय कोणी तूं गोडे म्हाका वळखोंक विसरला जाय हांव तुजो देर म्हणून पूण हांव तुका वळखोंक विसरोंक ना तूं म्हजी वणी म्हणून बाबा तुम्ही दोगूय म्हाका तुमचेशी दवरूंक सोदिना जाल्यार हांव कोणाची रावतली बाबा माय हे तुवें पयलें चिंतूंक जाय आसलें हो वेळ चिंतपाचो न्हय बरें म्हज्या पुतानो तुमीच बरें भाशेन रावात वेता हांव पूण बाबा जरी तरी माय मेली म्हणून गमत जाल्यार मूठभर माती घालूंक येवंक मात विसरो नाका वेता बाबा वेता बरें करून रावात बाबा राव माय राव तुझ्या व्हडल्या पुतान तुका सोडल्या म्हणून हांव तुका सोडचो ना माय तूं म्हज्या सांगातोक म्हाका सोदूंक जाय कित्याक एक आवय जावन आसा एका भुरग्याक वोडांतली वोड ग्रेस काय जाल्यार अरे वळोक वेळ कित्याक काडटाय जॉसली इतले दारून काडजाचो जाय नाका आमच्या माय दुयेंस जाला म्हणून तूं तिका घरांतली भायर घालता अरे हे मायन आमकां 9 म्हयने आपल्या कुसव्या धरून जोलम दिला मादा तेरेसाच्या भाराचे नोदर मार आनी पोय जाती काती पोडे नासणा पासून ताणे पिडेवंताची सेवा केली हायसा मादा तेरेसाच्या वावराक सालाम मारता असली आमची माय पिडा जाल्या म्हणून तूं तिका घरांतली भायर घालता अरे दुयेंस कोणाक जायना आयज आमचे मायक दुयेंस जाला फाल्यां तुका वो म्हाकाय जावंक शकता
पूण आमी दुयेंस जालेल्या मनशाक की कोण करूंक फावना त्या मनशाक आमी जाता तितलो आमचो मोग दिवंक जाय आयज हांव हांगासर आसलेले आवय बापायक सांगूंक सोदता तुमची कितलींय भुरगीं जावं पूण भुरग्याचो सदांच एक सारको मोग करात आयज आमच्या गोरेब्याचेर नदर मारून पळयात आमची माय म्हाका एकसुरो सोडून आपल्या व्हडल्या पुता सांगाताक बोंगल्यांत रावंक गेलेली पूण कितें जालें तिका दुयेंस जाला म्हणून तिच्या पुतान तिका घरांतली भायर घातली आयज काल कोणाचेरूच विस्वास दवरूंक जायना भयणीक विस्वास आसना आपल्या भावाचेर घोव बायलेक विस्वास आसना एकामेकाचेर तर तुमीच म्हाका सांगात ह्या संवसारांत कोणाचें कोण चिंता